बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगळा भाव भयणीनो, हुजिया प्रवादी बाकणार आणि हेर इस्रायला मोदे आनी देवा मोदे गोबायलाची सोयरीक ते देवाताय सोयरीक करताले आनी आतां आजच्या वाचपान आमी आयकतले हांव देव इस्रायलाक आपल्या मालगडो पुताक भाशेन त्राता कोत्ता. इस्रायलाक जशी आवय पुताक हांक्यान घेवन तेचो उमाव घेता तेच भाशेन देव इस्रायलाक हांक्यान घेवन ताका खाली वांकून जेवण दिवन वाडयता. पूण इस्रायलची पोरजां देवाक नाकारता, देवाचो मोग देवाची आपुरबाय करिना. पूण देव म्हणटा हांव तांकां सोडचो ना, हांव मनीस न्हय, जितलें तांणी वायट केलां म्हाका रागा बरीत केला हांव तांचेर राग काडचो ना, पूण मोगान तांकां भोगसून स्विकारतलो. जायते फावटी आमी आमच्या घरांनी आमच्या आवय बापायची आपुरबाय करिनात. तांणी आमकां ल्हान आसली व्हड केली आनी व्हड जाल्या उपरांत आमी तांकां बरे भाशेन लेखिनात. तर आज मागुया आमच्या आवय बापायक आनी जे आमची मोगान आमकां वाडयतात तांकां देवान बरी भलायकी आनी कृपा दिवं. फावो ती परी हो पवित्र गूट समोरूंक आमची पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत कुवार मारी सगळ्या दिदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या सेवकांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी दोयाळायेन तुजी कृपेची देणी तूं तांचे ताय ओदीक ओदीक वाडय. अशें बोरवाशान भावार्थान आनी प्रिती मोगान हुरबेवंत जावन तुज्यो आज्ञा सदांच तिरासनान पाळूंक ती जागृत आसूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. ओझेयास प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हणून तांणी वळखूंक ना. काकुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक
कोण आपल्या पोल्याशी घेवन भेंगयता तशें हांवें तांकां भेंगयलीं आनी ओडव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्राइमाचें आनीक निसंटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटोन करूंक म्हाका खुशी ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गंवळी, तो आयक आमकां. केरुबी वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोळबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मोडले. वचून सर्गींचे राज लागीं पावलां. अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. खोडकारांक नितळ करात. देवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक भुती, वो 2 आंगावलीं, वो वाणो, वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरोसर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमन करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून
तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली. सोमयाचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ भावा भयणीनो, एक श्रीमंत मनीस, गिरेस्त मनीस उदास आनी दुखेस्त जाता जेन्ना तो जेजूचे शिकवणेची नियाळ करता. उदार मनान आनी काळजान दिवंक जाय हे शिकवणेचे नियाळ करता. तितले पावटी तो दुखेस्त जाता आनी तो देवा लागीं मागणें करतात, हे तत्व, हे शिकवणी, सायबाची शिकवणी ताणें स्विकारूंक. जितले पावटी तो देवा लागीं मागणें करता तितले पावटी तो दुखी जाता, उदास जाता आनी निराशी जावपाक पावच्या वेळार एक आंज बोडवो ताका सवस्काय दिवंक ताचेशी येता. तूं इतलो कित्याक दुखेस्त म्हज्या पुता, त्या आंज बोडव्यान ताका विचारलें आनी तो मनीस म्हणटा, कित्याक हांवें म्हज्या सायबाचे शिकवणी नियाळ केल्या उपरांत म्हाका कांयच सोजमोना. सायब म्हणटा हांवें दिवंक जाय, उदार मनान काळजान दिवंक जाय. कितले पावटी म्हूण हांवें दिवंक जाय, परतून परतून हांवें दिवंक जाय, तांबो नासतना हांवें दिवंक जाय. आरी ना, स्वर्गीय वेल्यान ना. आंज बोडव्यान ताका म्हटलें, तुवें दिवंक जाय जितले पावटी तुजो धोनी साहेब गुरू तुका दिता तितले पावटी तुवें दिवंक जाय. कशे भाशेन आमी देवाची देण्यां, स्वर्गीची देणी आमकां आमी मेळटा दिता तेन्ना आमी देवाची आपुरबाय कोत्ता की ना. आमी पयल्या वाचपान पळयलां, देवाचे काळीज, देवाचो मोग, एका मोगाळ आवय बापायचो मोग तो इस्रायल पुर्जेक दिता, ओडून तांकां बरयता, जेवण दिता. जशी आवय भुरग्याक खांक्यान घेवन ताका खुशाल दवरता, तशें तो आपल्या परजे खातीर वावुरता. पूण तेच ती परजा देवाची आपुरबाय करिना, देवाचो मोग स्विकारना. तें पळोवन देवाचे काळीज परतोता. तरी आसतना मोगान तांकां तो आदाराक पावता आनी तेच ते आपल्या पुताकूय शिकयलां. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू आपल्या शिसांक विचून काडटा आनी तांकां सांगता, वसात संवसारांत तांची पातकां भोगसात, देंवचार काडात, मेलोल्यांक जिवन करात, कोडकारांक शुद्ध करात आनी स्वर्गीचे राज कितें तें तुमच्या मोगा वेल्यान मनशांक दियात. सो देवाचो मोग मितमेर नासलेलो मोग. म्हणले, सायबा हांवें तुमकां नोखेत्र दी म्हणून हांवें मागलें, पूण तुवें आमकां नोखेत्रांचो गॅलेक्सी दिली, मिल्की वे. हांवें तुजे लागीं उजवाडाचे किर्ण मागले, तुवें आमकां सुर्या दिलो. असलो आमचो देवाचो मितमेर नासलेलो मोग आमचे खातीर.
गीत गाऊया. C33 पानाचो 40 C33 पेज 42. Sora manungeyam chingana, manungeyam chingana. Sorve sora manungeyam chingana, manungeyam chingana. Kurani otmo dukadi gawama, kurani otmo dukadi gawama. Sorve sora manungeyam chingana, manungeyam chingana. Sorve sora manungeyam chingana, manungeyam chingana. Tutam chamya razvotoloi papa, tutam chamya razvotoloi papa. Sorve sora manungeyam chingana, manungeyam chingana. Sorve sora manungeyam chingana, manungeyam chingana. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, नेम कायदे खाल भेटयलोल्यो वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायक पावयल्योय. तुजी भक्ती करतल्या सेवकांचें बलिदान मानून घे. आनी जशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां जोण एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचेर सोडवणेक फायद्याची जावं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सोयबाक तुजे दैवीक पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान होगडायलोली इश्टागत तुजी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार तुजी महिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोषान उलासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बला तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोन सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट सौम्या तुझे मरण मरण आमी समोरवता आणि तू परत येसोर तुझे पुनर्जीवन परगोडटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास बेडयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सिमिया आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुलतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुलत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्यो सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान वतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकुलत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकुलत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळेंच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गावया. D40 आणि 4 पानाचो अंक 70 आणि 3. D44 पेज 73.
घोटसाणीचो उंडो परदेसांत तूं सोड आमच्या काळजाचो हे सोदाका तूं गांवगिरास आमचो तुजे विरेन आमच्या जिवनाचो एक फामील एक पाय तुझ भुरगीं आमी एके फामिलीचे आमी जाले ओ सोनाता तुझ्या मेजा सोगली खांग सोर्गीचो उडो आमचे आवडे चाकून पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोळा ताच्या गोपांत आसरो घेता तो मनीस बागी रातुया सोर्वेस्परा येद्या वळत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें तो तारुणाचो फूळ आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूंक पावूं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झुरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे उतरीक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बाबा पाकांता. आमेन. गीत गाऊया. U20 पानाचो 240. U20 पेज 240.
Shavera Oragura Radisham Chamoda Nastolia Esaunga saiba Exardoicha Sabaru hamko Gopan tuja Esaunga saiba Exardoicha Sabaru hamko Gopan tuja 대화 위디 보더니 একটাই যাউন আমি তাতে আই কলে উত্তর দিউনছি ইউজে আসাতে মই মে শুনা কোশি উড কেল মোর লল কাছি বিদির উশালকাই সংসারান ওচুয়া आता गाय देवाचे वरुकार खुशाल काय संसारान वचुया आता गाय देवाचे वरुकार लांगड्या मोदे मेंढऱ्या कुशीन हांव तुमकां धाडटा sorpa pori soturawa parvea pori sadi zaya deva vedi botoni ektai zaun ami tache ai kolle utor diunchi yuji asate moi me ushna goshi uno kelo mololo ta chividir ushal kai sonsaran otsuya
आतंकाईत गाय देवाचे वळूकार खुशालकाय संसारान वचूया
आम्ही गीत घेऊया A7 पेज नंबर 4 देवाच्या दोंगरात सोडूया. सर्वेस्पराचो पर्वत ताच्या मंदिरांत सोडूया, देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरांत सोडूया. तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. जशी तुजे नांवाची व्हडवीक पृथ्वीचे शिमांक पावता तशीच देवा तुजी स्तुती विस्तारल्या. तुजो उजवो हात जोयतिवोन जाला. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. तुमकां देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसां तशें आमचे जावन एकल्याचें इंतेसां आसतलें. जावं कोणें तांचे पासत मागोंक लायला, जावं कोण आपलो वाडदीस हो लग्नाचो दीस समोरमता, आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आयज आमी उगडास कोत्ता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. मोगाच्या बा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां आमंत्रण दिता. देवाची काकुतीचो मोग आपणावंक आनी तो दुसऱ्यांक दिवंक आमी ताचे दूत जावंक. पूण खुबशे फावटी आमी तो देवाचो मोग, देवाची दया आनी काकूत आमच्या जिवितान अनुभवल्या, पूण ती दुसऱ्यांक सवें दिवंक आमी वावरूंक ना, दुसऱ्यांक आमी रोखडी भोगसूंक ना, वो तांकां आमी पयस केल्या. तर ह्या वेळार देवाची काकूत आनी भोगसणें आमचे पासत मागून दुसऱ्यांकूय भोगसूंक आमकां आदार मेळो म्हूण ह्या मिसान मागुया. काल सांतान दूख दोत्तोल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुका देव बापाच्या उजव्याक बसयला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर परवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुजे भावात्यांक संतोशान भर. अशें पातकाचे गुलामपणांतली तुवें सोडयलोली सासणाचें सूख भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उजियास प्रभुदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रामाक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुदीच्या दोऱ्यांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन विंगयता तशें हांवें तांकां विंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रामाची आनीक निसंटण करचो ना. कित्याक पडून दी सर्वेस्परा म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो परजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवंडी, तर आयक आमकां.
केरुबी वयर शिनवासनार तूं बसून आसाय तुजें बोड उक्तेपणी दाखय आमची सोडवण करूंक ये म्हणुया तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतां आमचेशी परतून ये स्वर्गार्थान नदर मार हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पडूंक ये तुज्या उजवे हाताक लायलोले दाक वेलीक बागलून सांबाळ म्हणुया तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. देवाचें राज लागीं पावलां जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. माथेवा पोरमणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हटलें वचून स्वर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुकट दियात. तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयेन आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुटी वो 2 आंगावली वो वांडो वो दांडो कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सोरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घरांत खरेंच फावो जाले तशीच शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत मेळटली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतल्या वो नोगरांतल्या भायर सरून तुमच्या पांयाची धूल फाफडून उडय. हांव तुमकां खरेंच सांगता त्या नोगरा पासत सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा ओदीक दिलाय मेळटली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां आमंत्रण दिता आमकां आपयता देवाची काकुतीचो मोग आमी आपणावंक आनी ताचें दूत जावंक. एकदां एकलो भुरगो आपल्या घरान खेळटा आसतना तो एक सोबीत सुंदर बरो म्हारग आसलो एक वाज तो मेजार आसलो तो पडलो आनी मोडलो आनी फुटलो. ताचो बापूय ताका तापयतलो मारतलो अशें चिंतून हो भुरगो लिपोवन रावता. आनी बापूय सांजचे वेळार आयले उपरांत तो भुरग्याक सोदता. भुरगो ताका मेळना आनी शेकी ताका भुरगो सोफा फाटल्यान लिपलोलो मेळ्ळो. तो आपल्या भुरग्याक भायर आपयता आपल्या वेंगेन घेता आनी ताका सांगता हांव दुखी जालो हो वाज फुटला म्हणून पूण हांव खुशाल कित्याक तूं म्हाका परत मेळ्ळा म्हणून. खूब वर्सां जाल्या उपरांत हो भुरगो
आतां व्हड जाल्या उपरांत अशें चिंतूंक लागता म्हाका कसली शिकवण मेवली ह्या घडणे वरवीं. ताका कुडीत जालें की ताचो बापूय सगल्या वस्तुकीन ताचो सुबेज मोग कोत्तालो, ताका मोल दितालो. हेंच आमी पळयता आयचे पयले वाचपान. देव होजियास प्रवादी वरवीं इस्रायल पोजेक उगडास कोत्ता, हांव तुमचो इतलो मोग कोत्ता, हांव तुमकां परत घेवंक म्हजे वेंगेन दवरूंक सोदता, हांव तुमकां वाट दाखयतलो, हांव तुमकां जेवण दितलो, हांव तुमचेर कसलेंच खास हाडचो ना, हें तो आमकां सांगता. आमी हेच आमच्या जिवितान अनुभवता, कित्याक खुबशे फावटी आमी चुकी कोत्ता, आमी देवा कडसून पयस वेता, पूण देव परत परत आमचेशी येता आनी आमकां परत आपणाशी ओडून आपल्या गोपान दवरता. हें आमी जेन्ना अनुभवता हेंच आमी दुसऱ्यांक दिवंक ताचें दूद जावंक जाय, अशें जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता. कित्याक जेजूचें शीस जेजू बरोबर जियेले, रावले आनी ताचे कडेन शिकले कशे भाशेन ती बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक जाय. आनी तो आमी जेजूचे पाटलावदार म्हटल्यार आमकांय जेजू आयज भायर धाडटा वचून ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक. ही खबर म्हटल्यार दुसऱ्यांक भोगसणे दिवंक, दुसऱ्या सवें दया काकूत दाखोवंक. आनी पयले सुवातेर आमी हें आमचे फॅमिलीनूच सुरू करूंक जाय. हे खुबशे फावटी आमचे फॅमिलीनूच खुबसो दुस्पोट जाल्लो आसा. आमी एकामेका सवें पयले सुवातेर बसून उलोवंक, दुसरे आमच्या दुस्माना पासत मागूंक, अशें आमी जेन्ना कोत्ता आमी सर्गीचें राज हे बांदून हाडूंक आमचे हातबोट घालता आनी देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोडटा. तोच हीच कृपा आमकां मिसान मेळो म्हणून मागुया. आमी गीत घेवया C25 पेज नंबर 39 ना आमचे लागीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस स्वर्गीचे जिविताक आमकां पावूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परातान उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या भावातान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा, तीर बोरमाश्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून सर्व देवदूतान सांता भक्ता संगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार बल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर.
देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आप कुशेन कोश मरोन सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणी कोर्राचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरियन सिमेव आमचे गोंडली बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवांशान अंतरून गेल्ल्या ते सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या तुजे मुखामोळ प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेसाची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, भाग्यवंत जुझे तुजो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरमाशान ओत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेचे बाळाचे दीस काल आमचे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर.
देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलदीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्म्याकपणी तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोट सोडूंक म्हाका कोणीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D6 पेज नंबर 49. भाव भयणी आमी सोगलीं. भाव भयणी आमी सोगलीं सर्वेस बराचे भुरगीं. जेजू बाब सोमेस्ताचो ताचो बाब बापूय आमचो. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो. बेल्याक तुमी करता तितलें खरेंच सांगता म्हाका पावलें. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो. बेल्याक तुमी करता तितलें खरेंच सांगता म्हाका पावलें. एकूच कोण आमच्या आत्म्याक, एकूच मोग आमच्या काळजाक, एकूच जीव आमचे सोबे सोमेस्ताक देवा रोपणे. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो.
चाकून पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ, ताच्या गोपान आसरो घेता तो मनीस बागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा येदे वत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय. तो तारुणाचो फळ आमकां भोगूंक मेळूंक आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी बरोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया. U31 पेज नंबर 245. संवसाराक जेजू दियात. San Francisco Xaviera, tuzo जीव प्राण जालो जेजू, जिवितात मरणा उपरांत संवसाराक दितोय जेजू. San Francisco Xaviera, Jesu tiempo ailoi amka, संवसाराक जेजू दिवजाक, उर्बेन बोरतो आमची काळजा.
Test. Page 31A 72. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, page 31A 72. A72, page 31. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. And all that is within me, praise His holy name. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters and children, in today's Gospel, Jesus says, the kingdom of God is close at hand. Let us
try to find that kingdom here on earth, within myself, in the families, and in the society. The question we should ask is, what am I doing to further that kingdom? Let us take a moment and reflect. For the times we have not realized that the kingdom has already begun in Jesus. For this, let us be sorry and say, I confess, to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let's pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy, for on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Hosea. Thus says the Lord, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. The more they were called, the more they went away. They kept sacrificing to the Baals and burning offerings to idols. Yet it was I who taught Ephraim to walk. I took them up by their arms, but they did not know that I healed them. I led them with cords of kindness, with the bands of love, and I became to them as one who eases the yoke on their jaws. And I bent down to them and fed them. My heart recoils within me, my compassion grows warm and tender. I will not execute my burning anger. I will not again destroy Ephraim, for I am God and not a man, the Holy One in your midst, and I will not come in wrath. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, our response. Let your face shine on us, Lord, and we shall be saved. Let your face shine on us, Lord, and we shall be saved. O Shepherd of Israel, hear us. Enthroned on the cherubim, shine forth. Rouse up your might and come to save us. Let your face shine on us, Lord, and we shall be saved. God of hosts, turn again, we implore. Look down from heaven and see. Visit this vine and protect it, the vine your right hand has planted, the Son of Man you have claimed for yourself. A response? Let your face shine on us, Lord, and we shall be saved. Kindly rise for the gospel. Hallelujah, hallelujah.
The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus said to his apostles, "Proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay. Acquire no gold or silver or copper for your belts, no bag for your journey, or 2 tunics, or sandals, or a staff, for the laborer deserves his food. And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay there until you depart. As you enter the house, greet it, and if the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And if anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet when you leave that house or town. Truly I say to you, it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, when Jesus gave his manifesto in Luke chapter 4, verse 18 to 19, he said, "The kingdom of God is, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, and set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord." This was Jesus' manifesto, what he is come to do here on earth. And we have seen in today's gospel, Jesus is sharing all what he has received and what he has come to do with his disciples. He did not keep anything which he has not received from God, from us, or from his disciples. And in today's gospel, as I said in the beginning, he says,
The kingdom is close at hand. I would like to reflect, what does that kingdom mean? I also said the kingdom is in Jesus. How is it in Jesus? When John was imprisoned, he sent his two disciples to Jesus to ask Jesus, "Are you the one who is sent?" And Jesus tells his disciples of John to report. The blind receive sight, lame walk, lepers are cleansed, deaf hear, dead are raised. This is the kingdom. The kingdom has begun in Jesus' preaching through word and deed. Actually, the word kingdom has a political connotation. That's why it is nowadays referred to as reign of God or rule of God, where God rules, where God's will is done on earth as perfectly as it is in heaven. I repeat, the kingdom of God is where God's will is done perfectly as it is in heaven. And God's reign is, as we have seen in today's gospel, justice, mercy, and healing. The question we should ask is, are we doing the will of God? Often we do whatever we like. In our prayers, we ask whatever we would like to ask, but we receive only if it is God's will. That's why it is said, "Seek ye first the kingdom of God, and all it will be given to you."
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
through him and with him and in him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your Spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. We are one in the Spirit, D26, page 112. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen. D26, page 112. We are one in the Spirit, we are one in
Let's pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you. We praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.